एका रैताक एका गोणीचे एक तांती मेळ्ळे गुड्यार ते हाण येयलो आणि ताची कोंबी रावण्यात असली ते रोवण्यात दवरले दुसरी तांती आसली ही कोंबयेन ऊब दिली तांत्या फुटोन पिलां भायर आयली आणि गोणीचे पील भायर आयले आणि हे गोणीचे पील ह्या दुसऱ्या पिलां सांगाता मेळोन सगळ्यांनी मुळा वस्तून सुरू केले केळंब्याचे मूळ माडाचे मूळ सगळ्यांनी मुळा वस्तूचेंच काम म्हाका एक गोण पळयताली वयर तावन पळयतना एक खाला एक पील समाना हे कुकडाचे न्ही एक इंचेक दुसरे अरे ही गोड म्हणता आने थंय आसचे न्ही आणे खंय आसाचे आकाशार आसाचे आपयता हांगे हांगे म्हणून हे पील येता खाले तूं थंय काले करताय हांव हांगाची म्हजी भाऊ भयणी हांगा आसात आमी हांगा मुळा वस्तूंचें आमचें काम म्हणटा ना तुजें काम मुळा वस्तूंचें न्ही तूं धरणेचो न्ही तूं आकाश असो यू आर ऑफ स्काय ऑफ द स्काय देखून तूं एक काम कर थंय तावन उब हांव सांगता उब म्हणटा ना हांवें कशें उबचें म्हाका उबोवंक जायना तुजे बरी जायना म्हणटा ना तुका जाता खबर ना गोड वचून ताका धरता वयर व्हरता आनी सोडटा वयर पडता आनी त्या वेळार ते ट्राय करता पाकटे हलोवंक ते दवरपून ताणें ट्राय करूना ही आसा आमची जायत्यांची काणी कितें म्हळ्यार आमकां आमी पवित्र म्हण कळीत ना देवाचें उतर सांगता तुमी पवित्र आनी म्हाका मोगाची आमी मोगाची हांव एक्सेप्ट करता पवित्र ना जायना म्हणून जर देवाचें उतरच सांगता तूं पवित्र हांव स्विकार करूंक कित्याक तयार ना कित्याक म्हाका लज दिसता गे वा म्हाका कित्याक की म्हजें उणेपण बगता गे उणेपण आसूंक पुरो खंडीत आसतलें आमचें तें उणेपण मस्त आसतलें पूण तें उणेपणच म्हजी आयडेंटिटी न्ही म्हजें पातक म्हजी आयडेंटिटी न्ही म्हजी चुकीचें जिवीत वा अस्कत काही म्हजी आयडेंटिटी न्ही म्हजी एक्चुअल आयडेंटिटी हांव पवित्र